ना शास्त्र ना रिवाज ना कसलोच सावास ना आवय ना बापय ना कोणूच गवे. तूं तें थेंबो थेंबो एक दूख थेंबो थेंबो म्हणटाना आयकून तूं रम्य जाता, खुशी जाता कानाक. आमी दोगी इश्ट ल्हान तावन शेजारी कातीन तीन गोरी आमी सावळी. ही एक कविता न्ही, एक काणी, पूण ताका सोबीत करून कवितेचें रूप बांदलां आनी तुवें तशीच धरन तितलेंच सोबीत करून प्रस्तुत केल्या. रुका कांदयेर बसून घायताय पीठ लोक घेवन, घायताय पीठ लोक घेवन आयकून पिसवून हो संसार. बहुत सुंदर कर, म्हाका खुशी जाली तुजी कविता. Thank you, तुवें sir. ध्यान दिलां, सगळी कविता मस्त स्टडी केल्याय म्हणल्या बरी बघता म्हाका. गांव सगळे भोंवतात पळय मारनेमीचे व्हडले वाघ, आमगेर कित्याक एकले येनान? अम्मा म्हाका वेगी सांग. बारी बोल्ड आसा तूं, थँक्यू सर. कांय नर्वसनेस ना आनी प्रस्तुती बरी जाली. हे कातें पादी तांच्या आनी आमच्या घराक वणत असली एक. शींग काडल्यारी की तेंगा शेळगी म्हणले माई पासी सवाल. तुजी शेजारची कशी आसात? मस्त बरी आसा. पयस पयस ना, ना ना लग्गी आसात. लागीं आसा होय. सगळी. Season 2